Welcome to the Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15, Paul shares a powerful truth. We reap in proportion to what we sow. God loves a cheerful giver. And when we give freely, God provides abundantly. So we can continue to bless others and bring Him glory. कोरिंथकरांक दुसरें पत्र 9 वळी 6 ते 15. धर्मदानांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद. सांगता तें मनान धरात. जीं कोण थोडें ओंपतात तीं थोडें लुंवतात आनी जीं कोण चड ओंपतात तीं चड लुंवतात. आपणें दिवंक थारायलां तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हणून न्हय. कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. तर सगळ्या देण्यांनी तुमकां सुभामपणान भरूंक देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरज तितलें मेळटलें आनी त्या भायर जिन्सांच्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक तुमकां भरपूर उपाय आसतले. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. सदोळ हातान तीं दुबळ्यांक वांटतात, तांचें बरेंपण तोगतलें सदांकाल. देव ओंपयांक बी आनी तांकां पोसूंक खाण जेवण दिता. तोच तुमकांय सुभामपणान बीं दितलो आनी तुमच्या उदार मोनाचीं फळां वाडयतलो. सगळे वाटेन गिरेस्त जावन तुमी सगळे तरेन उदार जावंक पावतल्यात. आनी अशें आमचे उदेशीं घेतलोल्या तुमच्या धर्मदाना पासत खूब लोक देवाक दिनवासूंक पावतलो. कित्याक ही देवाचे भोगतीन केल्ली पेल्याची सेवा न्हयच आमच्या भावा भयणींच्या गरजांक पावता, पूण जायत्या लोकांची दिनवासणी देवा मुखार चडोशी करता. हे तुमचे सेवे वरवीं आपूण कोणाची पाटलांवदारां तीं तुमी दाखोवन दितात आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी कशें मानून घेतलां तें पळोवन आमची भाव भयण देवाक वाखाणतली. तशेंच कितल्या उदार काळजान तुमची देणी आपणाक वांटून दितात आनी हेरांकूय पावयतात ताचे पासत तीं देवाक मोहिमा दितली. देवान तुमकां इतलो मोग दाखयला देखून तीं सगळीं तुमचे खातीर प्रार्थना करून आपलो मोयपास तुमचे थंय दाखयतली. देवान आमकां केल्लें देणें उतरांनी उच्चारूंक जायना. असल्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. When we give cheerfully, we reflect God's own generous heart. Our gift meet needs, but they also overflow in thanksgiving to God. Generosity multiplies not just resources, but worship and gratitude. Let us pray together. Father, teach us to sow generously. Make our heart cheerful in giving, knowing that every seed we plant in love will bear eternal fruit. To you be all glory. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Boren Koro.